सुरवातीक पहिल्या 24 तासान बेबी एखादें मुतचे ना. 48 तासाच्या नंतरूच ते थोडे थोडे मुतपाक लागता. पहिल्या दिसा जस्ट एकदा केल्यार पुरो, दुसरे दिसा 2दा, तिसरे दिसा मे बी 3दा आणि चौथ्या दिसा मागीर ते 4 किंवा चड वेळा ऑन एन एवरेज. मागीर बाकीचे दीस असता ते 6 ते 8 वेळा ते बेबी युरीन पास करता किंवा तुम्ही 6 ते 8 फावटी ते वेट डायपर्स चेंज करता. कित्याक तशें जाता लेट फर्स्ट जायना किंवा सुरवातीकूच भरपूर युरीन पास करिना कित्याक किडनी आमची जरी ती सगळी रेडी जाल्ली आसता तिचे फंक्शन तिचे कार्य ते हळू स्टार्ट जाता एज बेबी कम्स आउट आणि तेका लागून ते 48 तास वता आणि मागीर किडनी सारकी फंक्शन करपाक लागता. संडास सुरवातीक नॉट 48 24 तासान एकदा तरी करपाक जाय. 24 तासाच्या वयर जाल्यार ती काळजी घेवपाची गरज आसा. सो 24 तासा भितर बेबीक संडास जावकूच जाय. सुरवातीक तो काळो आसता ताका आमी मेकोनियम म्हणटात, काळो दाट आसता चिकट. त्याच्या नंतर तो हिरवो जावपाक लागता आणि एक आठवड्यान मागीर येलो विथ सीड्स म्हणजे व्हायटिश अशे स्पॉट्स असतात.